काल जी निश्चित जो प्रोटेस्ट म्हणून जो काही ॲक्टिविस्टांनी केलो तेजे बद्दल आमकां कांय ना वेगळे वेगळे कडेन प्रोटेस्ट करप रामाच्या समर्थनाक हो चालूच आसा पूण हो एक फक्त माध्यम जावन तेजे नंतर जे माननीय आमचे मंत्री आसात आमदार आसात त्या आमदाराचेर जी वायफळ आनी जे नाका आसलेले बिनबुडाचे आरोप जे काही ॲक्टिविस्टांनी केले त्यांच्या खातीर आमी आयज खास हांगा बसले कडेन आसात। सांगे मतदारसंघ हो कितलेक वर्स जाली भारतीय जनता पक्षा कडेन आसा आनी सांगे मतदारसंघाचो आमदार जो आसा तो भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर निवडून येयल्ले कडेन आसात आनी भारतीय जनता पक्ष आमदाराक कितें म्हणप साहजीक आसा। आमी ह्या सगळे कार्यकर्त्यांक आमकां शिवीगाळ दिल्ल्या भशेन आसा म्हणून आमी तेजो निशेध करतात। कारण रामा काणकोणकर जो आसा तेजे विशय साहजिकच उरले कडेन आसा। रामा काणकोणकर तो फक्त एसटी खातीर न्हू जाल्यार वेगळे वेगळे प्रश्न फुडें घेवन तो आयज मुखार गेल्ले कडेन आसा। रामा काणकोणकर एसटी आसलो म्हणून प्रत्येक कडेन एसटीचें नांव घेवन एसटीचे तोंडाक शेण काडप अशें नाका आसलेले वर्ड्स थंय यूज करप आनी एसटी फक्त धाल म्हणून मुखार करून एसटीचे बदनामी करप आनी एसटीक हें करप नाका आसलेले खंय तरी हेतू व्हरून सोडप असो हो वेव्हार आमी खपोवन घेवचे ना। त्याच बरोबर माननीय मंत्र्याक जे पळय ताणें आयज तेणी हो जो मेशो आसा कावन्सिलर आसा सांगे मतदार म्युनिसिपालिटीचो तेणी जे पळय आमदाराचेर उलयले कडेन आसा ताका लागून आमी आयज खास करून बसले कडेन आसात। रामा काणकोणकराचे प्रोटेस्टा खातीर जी मिटींग जाली जी कितें रॅली जाली ती वेगळीच आसा पूण माध्यम रामाचे निमित्त साधून वेगळे वेगळे थंय एक्टिविस्ट येयले वेगळे वेगळे जी फाटले 3 वर्सांक जे कोण निधन आसले ते येयले आनी नाका आसलेले जे तेंच्यांनी जे पळय हें केले कडेन आसा वक्तव्य केले कडेन आसा ताका लागून आमी सांगतात आमी हेजे मुखार ही कसले वक्तव्य खपोवन घेवचे ना। आमी थेट कितें आसा तें आमी सांगपाक ताका लागून आमी बसले कडेन आसात की मेशोन जो आज सांगपाक सोदता आमदाराक की जो स्टेटमेंट करता ते तोंड सांबाळून उलय म्हणून आमी तुका सांगता सांगे मतदारसंघाचे मंडळ तुका सांगता तूं तोंड सांबाळून उलय। आमदाराचेर तुमी आमदाराक जे रितीन तुमी आयज बळीचा बकरी करपाचो केला आसा आमदार कितें असो रस्त्यार पडना आनी आमदाराक आमी निवडून हाडले कडेन आसा। जर गरज भासता जाल्यार आमदार जर तुमकां हिस्ट्री शिटर जावं कोण रिंग मास्टर जावं कोण आनी कोण जर तुमकां दिसता तुमी प्रूफ सबमीट करात तुमी हें करात दाखोवन द्या जनते समोर। आमी सांगे मंदर म्हणून आमी सांगतात की आमी ताका फाल्यां सकाळी मंत्रीपद सरकार कितें एक्शन घेवं म्हणून आमी फाल्यां सकाळी सक्षम आसात आमदाराक सकयल देव म्हणून सांगपाक आमी राजीनामे घेता हें आमी जाहीरपणान सांगतात मंडळ म्हणून की आमदार जर फाल्यां सकाळी डिफॉल्टर समजलो आमदार जर तुमी हे सगळे तुमी जर आमदार जर आसून तुमी जर प्रूफ केले हे तुमी उलयता जाल्यार हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता अध्यक्ष नात्यान सगळे आमी अध्यक्षाचे मंडळाचे सगळे सदस्य उपस्थित आसात ते सगळे सांगता की आमदाराक आमी देंवपा लायतले एज अ मिनिस्टर म्हणून आनी आमदार सुद्दां म्हणून आमी ताका राजीनामे दिवपा लावपाक शकतात कारण असले बिनबुडाचे आरोप आमी खपोवन घेवचे ना। खरें म्हटल्यार कॅन्डल मार्च जरी तर रामा काणकोणकरा खातीर केल्लो जाल्यार खूब बरें आसलें। ओके नो प्रॉब्लेम रामाक कोणी तरी मारला आमकांय दिसता सरकारान तेजेर एक्शन घेवचें आनी सरकार बरे पैकी तेजेर एक्शन घेता। कडक पद्दतीन काम जे आसा हें सरकाराचे चल्ले कडेन आसा म्हणजे पुलीस जे आसात हे बरें खरें काम म्हणजे रामाक कोण मारेकरी आसा हेका सोदपाचें काम बरे पैकी चल्लां आनी अशें आसतना हे परत परत येवन वेगवेगळे कडेन मिटींग घेतात। आयज सांग्यार मिटींग घेतली आनी सांग्यार मिटींग घेवन परत परत सरकाराचेर उलयतात। तुमी हांगसर पॉलिटिक्स करपाक आयल्यात काय रामाक न्याय दिवपाक आयल्या हें आमकां कांय खबर ना पूण थंयसर येवन ताणें एक तर रामाचेर व्हडलोसो विशय कांय उलयलेच ना पूण आमचे आमदार जे आसात श्री सुभाष फळदेसाय हेजेर खुबसो पर्सनल म्हणजे अटॅक करपाचो प्रयत्न जो आसा हो ह्या सगळ्या म्हणजे एक्टिविस्टांनी त्याच बरोबर काही सांग्याचे जे लिडर म्हणून जे वावुरतात अशा लिडरांनी डायरेक्ट आरोप केल्ले कडेन आसा। म्हाजी ह्या सगळ्या लोकांक म्हणजे क्लियर एक हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां की खंयच्याय मनशाचेर इतलो पर्सनल अटॅक करचो न्हू। कितलेशे 100 जाले व्हिडिओ परत परत व्हिडिओ पर्सनल तेजे लायफाचेर उलोवप ताका इतले हॅरेस करप हे खंयच्याय पद्दतीन आमी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते पचोवन घेवचे ना। कारण इतलें आसा तर आमचो आमदार जो आसा हे खूब बरें काम ह्या मतदारसंघा खातीर करता त्याच बरोबर आयज गोंय राज्या खातीर सुद्दां खूब बरें काम करता। जे विशय वेगळे वेगळे म्हणजे खंय तरी रामाच्या नांवान रावण राज करपाचें ठरयलां आनी संपूर्ण गोंया भितर रावण राज चलयला हेजो निशेध करपाक आयज आमी हांगसर जमलेले आसात। आमकां सगळ्यांक खबर आसा सांग्याचो विकास करपाक सांग्याच्यो डेव्हलपमेंट करपाक सांग्याचे आमदार कटिबंद आसात गोंय राज्याचे सरकार कटिबंद आसात पूण जे लोकांचे आज गेल्ली 20-25 वर्सां खंयच हांगसर तेंच्या निवडून येवपाक जाली ना। प्रत्येक वेळेक आमी तांकां हरयल्ले आसात। अशे पक्षाच्या कार्यकर्त्यान ते पार्टीचे लिडर्स खंय तरी वेगळी वेगळी मतदारसंघांतल्यान
एक्टिव्हिस्ट याच्या नांवान कोणाक तरी पुनून हाडटात आनी सांग्याचो शांतता भंग करपाचो प्रयत्न करतात। हांव एक सांगूंक सोदतां, जेन्ना रामा काणकोणकराचे अन्याय जालो, आमकांय सगळ्याक दूख जाला। आमकांय दिसता की रामा काणकोणकराक खऱ्या रित्यान योग्य रित्यान ताका न्याय मेळपाक जाय, तेच्या परिवाराक ताका न्याय मेळपाक जाय। पूण आमी जात तितलो आमी ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान एक सरकाराक रिक्वेस्ट करता, सगळ्याक रिक्वेस्ट करता की तेजेर सखोल चौकशी करची, मुळा पर्यंत वचून जे कोण मारेकरी आसात ताका जे डॅमेज केल्यात तांकां सोदून काडचे, तांकां कठोर शिक्षा जावची। पूण शेवटी हे सगळे एक डिमांड करपाचो, आमी आमची भावना तेंचे मुखार दवरपाच्यो। जेन्ना कोर्टान वयता, न्याय वेवस्थे कडेन वयता, तेन्ना आमचे इमोशन्स गृहीत धरनात, कारण तांकां जाय ते पुरावे, तांकां जाय ते कायदो, जे मुखाली कारवाय ती कायद्या प्रमाणे करची आनी परत अशी करून कोणाचेरच असो अन्याय जावचो न्ही, हेजे आमची एक मागणी आसा। तशेंच आयज जे हे एक्टिव्हिस्ट आनी एक्टिव्हिस्टाच्या नांवान जे सांग्या भितर खुबशे लिडर आसात, तांकांय गेली 2022च्या निवडणुकी भितर आमचो पावर कितलो आनी त्यांचो पावर कितलो आमी दाखोवन दिल्लो आसा। अशा कित्येक फावटी तांकां खबर आसा की ते सांग्या भितर जिखपाचेय बीन नात, आनी भारतीय जनता पक्ष हो पूर्णपणे सक्षम आसा जे फुडल्या 27 निवडणुकीक वचपाक, आनी तो तांकां भंय जाला। म्हणजे खंय तरी लोकां भितर त्यांची दिशाभूल करपाचे प्रयत्न तेंचे चालू आसा। हांव तांकां एकच सांगूंक सोदतां, तुमचे कडेन जात तितलो जोर लायात, पूण बस स्टँडांनी बसोन खंय तरी मार्केटांनी बसोन खंयच्या पर्सनली एक मनशाची बदनामी करूं नाका। ते आमच्या एसटीच्या बांधवा खातीर तेंच्यांनी ह्या पयलीं केन्ना एक पयशाचो तरी खर्च केल्लो असो काम ना। कोणूय वचते मागीर तो महेश वचूं नाल्यार ते आनी कोण ती खंयच्यान येयल्ले ती आसूं, ते मडगांवच्यान येयल्ले ती आसूं। पूण हांव कितें म्हणटा, जर सांग्या वयले ते कितेंय करपाक सोदतात जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं सांग्याचे आमच्या एसटी बांधवा खातीर कितें काम केल्लें आसपाक जाय। आनी दुसरें म्हणल्यार आमच्या मिनिस्टर किंवा आमचो आमदार सुभाष फळदेसायाचेर ते आरोप करतात। हांव कितें म्हणटा, तेका रामा काणकोणकराक सांग्यार अटॅक जावं ना, अटॅक जालो तेका थंय, जाल्यार आमचो आमदार किंवा आमचो मिनिस्टर तेका कसो हें आसतलो, जबाबदार आसतलो। जर जबाबदार आसा, हांव कितें म्हणटा, आतां सांगलें त्या प्रमाणे जबाबदार आसल्यार तुमी तेजेर सारके सखोल चवकशी करपाची, तो आसा काय ना, बेश्टोच तुमी आरोप करनाकात। आमी कितें म्हणटा, आमी आमच्या आमदाराक, आमच्या मंत्र्याक आमीच निवडून हाडलो आसा, कित्याक तो एक सक्षम आमदार जातलो, आमचे काम करतलो म्हणून आमी ताका निवडून हाडलो आसा। पूण ह्यान फुडें सांगता की आमीच एक सक्षम आसा, तो समज आतां सांगलें राजेश बाबान, समज तो तितून फॉल्ट आसा, आमी ताका देवपाक तयार आसात।